मोगाच्या भाव भयणीनो, 33वो आयतारान आमी भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी सगळीं निमण्या दिसाच्या आमच्या जिविताच्यो घडयेक आमी तयार जावंक आनी आयची वाचपाचेर ल्हानशी नदर मारली जाल्यार आमकां सगळ्योच निमण्यो घडयो आमच्या दोळ्यां मुखार दिश्टी पडटात। आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमच्या जिवितान संकोच आव्हानां अडचण्यो वयतल्यो, पूण आमकां एक काळजीदारपण दिता तें म्हणल्यार आमचो फुडार बरेपणाचो फुडार आसा हें आमकां सांगता। आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सगळ्योच निमाण्यो घडयो आमकां कळीत केल्ल्यो आसात, म्हणटच शुभ वर्तमानान कसली तयारी करची तिवूय आमकां सांगलेली आसा। ती म्हणल्यार होच आमचो मनशाचो पूत, तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बरे भाशेन तयारी करूंक जाय हें आमकां आयची वाचपां कळीत करता। जाल्यार ह्याच वाचपाचेर आनी आयच्या विशयाचेर नदर मारतना ल्हानशी गोत भाव भयणीनो तुमकां सांगता। एक फावटकूय एक दादलो मरून इफेनांत गेलो आनी इफेनांतूय जेन्ना उज्यान लासतना तो देवा लागीं मागूंक लागलो, आपणाक साल्वार कर। देवानूय आपल्या आंज बोडव्याक कळीत केल्लें ताका साल्वार करूंक ताज्यो कसल्योच बऱ्यो करणी आसा जाल्यार पडे, पूण ह्या दादल्यान इफेनांत आसलेल्या दादल्यान एक फावटूय बरी करणी केलेली ती म्हणल्यार आपल्या शेजाऱ्याकूय ताणें पियाव दिलोलो आनी हो कांदो ताणें दिलोलो म्हणटच ही बरी करणी ताका इफेनांतलो काडूंक आदार करूंक जाता जाल्यार ह्या आंज बोडव्याक सांगलें। पूण आंज बोडव्यान तोच कांदो घेवनूय एक लांब वाल केली आनी वाल करूनूय ताका इफेनांत घातली ती वाल घेवन ताका वयर चडूंक। पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हो दादलो वयर चडटना ते वालीचेर तेन्नाचूय सोबोंती दुसरे इफेनांत आसलेले तेवूय ते वालीक धरूंक लागले, थोडेवूय ताका धरूंक लागले आनी ताचे सोबे येवंक जायना जाल्यार शेकीवूय जी वाल केलेली तीवूय तुटली म्हणटच हे पोत्तून इफेनांत पडले म्हणटच देव विचारूंक लागलो आंज बोडव्याक ह्या दादल्याक कितल्याक साल्वार करूंक ना। आनी आंज बोडव्यान सांगलें ताजी एकूच बरी कोदणी आसली ती घेवन हांव ताका साल्वार करूंक शकूंक ना, देखूनच पोत्तून तो इफेनांत गेलो। वय म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ह्यो निमाण्यो घडयो आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेल्यो आसात। आमकां पयली वस्त सांगू ती म्हणल्यार आमकां घडये सर्गीचें राज बसयलेलें आसा, तें आमकां फावो जातलें जाल्यार आमी सगल्यांनी बऱ्यो करण्यो करूंक गरज आसा। आमी तर आमच्यो बऱ्यो करण्यो करूंक ना जाल्यार खुद आमी आमकां साल्वार करूंक शकचे नात, न्हय म्हूण दुसऱ्याक साल्वार करूंक शकचे नात। देखूनच आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमकां सगल्यांक सर्गीच्या राजान भितर सरूंक आदार करतल्यो। दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमची तयारी कसली जावंक जाय। आमची तयारी घडये भाव भयणी संवसारी वाटेन न्हय, पूण आमची तयारी आत्मीक वाटेन, ती म्हणल्यार आमच्या ह्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बरे भाशेन तयार करूंक। तो केन्ना येतलो आनी आमकां केन्ना घडये भेट करतलो ही घडी आमी कोणूच नकोत, म्हणटच आमची तयारी आत्मीक तयारी जावंक गरज आसा। आमची काळजां मनाची बदलनी नवसरणी करून ही तयारी आमी करूंक गरज आसा आनी हेच करूंक आमकां दुसरी वस्त उलो मारता। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान सगल्यांकूच वेळ दिल्लो आसा। आख्खी संवसाराची यात्रा करतना आमकां सगल्यांक मोलादीक आनी फळादीक वेळ दिल्लो आसा आनी ह्या वेळा प्रमाणे आमी तर जियेना जाल्यार निमणे घडये आमची तयारी जावची ना आनी घडये सर्गीचें राज बसयलां तेवूय आमकां फावो जावचें ना जाल्यार वेळा प्रमाणे जिवंक आमकां करपाक मागुया। कित्याक सर्गीचें राज जें आमकां बसयलां तें खरें, पूण आमकां घडये अडचण्यो आव्हानां येतात, ताजे सामना आमकां करतलो जाल्यार आमची आत्मीक वाडाय करून हें सर्गीचें राज विचून काडूंक आमकां निमण्यो घडयो आमकां आयच्या दिसाक उगडास करतात। जाल्यार मागुया आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवन बऱ्यो करण्यो आमी करून हें सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमकां सगल्यांक भाव भयणीनो ही आमची तयारी बरी वेळा प्रमाणे जावंक आमकां ह्या आयताराक धीर आनी बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया।